हांगसर न्हय खरें सांगता मेन म्हटल्यार ना इतलो वारो येता ना बेस्ट सामको वारो आणि सांजच्या टायमार भरपूर बरो असो वारो येता। सो सद्याय बीन न्हय सांजची न्हय 4 कितें तरी जाल्या आणि हांगसर हांव वाऱ्याक बसला पळयात बॅकग्राउंड पळयात म्हजो कसो आहा तो। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। तर हांव वाऱ्याक बसूंक ना एक्चुअली बॅकग्राउंड पळोवनूच तुमकां कळ्ळें आसतली आनी ती पळयात मम्मी आसा थंय। तर कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलोच आसतलो। काम सध्या चालू जाल्लें आसा आणि खोपीचें काम चालू जाला प्लस घराचें काम चालू जाल्लें आसा। तर खोपीचो अपडेट जो आसा ना तो म्हटल्यार ना एक्चुअली काल आमकां हेल्पाक 2 काका येयल्ले बट आयज ते येवंक ना। म्हटल्यार आयज जे कितें काम आसलें ना ते आमी केले। एक्चुअली 2 दीस न्हय कंटिन्युअसली ते आमगेर कामाक आसले आणि थोडी फारशी तेंच्यांनी खूब करून दिल्या बट भरपूर अशें काम पेंडिंग आसा। सो आयज ते येवंक नासले। सो आयज म्हणटा तशें सकाळच्यान न्हय आमीच करता, हांव आनी मम्मीच काम करता आणि ते बीन व्हिडिओ स्टार्ट सकाळच्यान अजिबात करूंक म्हाका गावोंक ना। आता सांजची 4 जाल्या सो एटलीस्ट म्हटल्यार आता व्हिडिओ करूया कारण म्हाका नाही अशें जाता की अरे आयज व्हिडिओ करूंक ना, आयज ब्लॉग करूंक ना, कितें तरी चुकलेले भशेन दिसता ना। म्हणले सदां सारकें आमचें ब्लॉगिंग म्हटल्यार कामूच ते सो करूंक ना एक दीस जाल्यार कितें तरी कितें आयज करूंक ना, कितें आयज करूंक ना, कितें तरी मिस जाता। सो चल म्हटलें ना म्हाका आयज व्हिडिओ करपाचो आसा, म्हाका गॅप घेवपाचें ना। सो अशें तरेन व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें आनी सकाळच्यान काम चालू असलें पोरसान म्हणटा तशें भरपूरशें काम। तुमकां खबरूच आसतलें गांवांत न्हय पावस येता म्हटल्यार कितलीशीं कामां आसा आनी ते बीन स्पेशली आमी खोपीचें काम घेतलां हातीन म्हटल्यार ते खूपच काम आसलें। सो थोडेशें म्हटल्यार क्लीन करया, फाल्यां तर परत आसले तशें येतलेच ते म्हटल्यार पत्रे बीन घालपाक। आनी तेज्या भायर आमच्या घराचें काम स्टार्ट जालें म्हटल्यार स्पेशली घराचें तर जाल्लेंच आसा आता बट उरला ते किचन टॉयलेट बाथरूम तो सारको करूंक जाय। सो ते काम स्टार्ट जाल्लें आसा म्हणटा तशें कालच्यान स्टार्ट जाला आनी आयज बांदकाम सुद्दां स्टार्ट जाल्लें आसा। सो म्हटल्यार तुमकां थोडोसो अपडेट दिवया आनी मातशें बसलेलें एक्चुअली पत्रे आसा ना चुली कडले पत्रे सो ते काडटाले हांव म्हणटा तशें आनी सकाळच्यान जीव इतलो काबार जाला ना म्हाजो फेस पण तुमकां कळटाच आसतलें इतले जीव काबार जाला सद्या भरपूर म्हाजो आनी मम्मीचो आणि तितून व्हिडिओय बीन माझे सामके पावनात म्हटल्यार मदीं गॅप पडटा प्लस म्हाका कमेंटाक रिप्लाय सुद्दां करूंक गावना आणि त्याच्या भायर ना ऑर्डरीचे कॉल म्हाका चालूच आसता बट अशें जाता की हांव कामान आसता सामकें खरें सांगता तुमकां। आतां बॅकग्राउंड म्हाजो दाखयता इतले कामान बिजी आना की तितून म्हाका कॉल रिसीव करूंक सुद्दां गावना आनी मातशें तुमी एडजस्ट करून घ्या कित्याक सायड बाय सायड न्हू म्हजें म्हणटा तशें मसाल्याचें काम चालू आसा, घराचें काम चालू आसा, पावसाची तयारी चालू आसा, अशें खूबशें काम चालू आसा। सो तितून हांव इतलें बिजी वयता सामकें कितें सांग तुमकां आनी तितून तुमचे कमेंट हांव रीड करता बट नाही रिप्लाय करपाक म्हजे कडेन खरो टायम नासता। हांव फ्री जाता जाणा केन्ना हांव रातचें मातशें फ्री जाता तेय बीन मातसो तो टायम एडिटिंगाक वयता, जेवता आनी न्हिदता म्हटल्यार न्हय दीसभर एक मातशें आड पडटलें मातशें रेस्ट करतलें म्हटल्यार तो सुद्दां म्हाजे कडेन टायम नासता सद्या असो म्हाजो शेड्यूल बिजी जाल्लो आसा। बट काम जावकूच जाय पावसा पयलीं धांवपळ तर खूब चालू आसा म्हाजी मम्मीची बीन। सो दाखयता तुमकां सद्या बॅकग्राउंड म्हणजे तुमकां आयडिया लागतली की हांव कितले सद्या बिजी वयता ते। तर हो बॅकग्राउंड आसा हो कांयच न्हू म्हाज्या फुड्यान खूबच बॅकग्राउंड आसात भरपूर हे आसा। सो चला दाखयता तुमकां आनी धाकटोसो एक ब्लॉग करता। तर चला उठया मेन म्हटल्यार हांगसर तर हे पळयात ही आसा शेड। सो खूब जाणांनी म्हाका सांगलेलें की सुप्रिया पत्रे घालून सोड सो तुका बरें जातलें परत त्रास पडचो ना। सो फायनली आमी पत्रे घातले आनी ते बीन म्हणटा तशें सिमेंटाचे खांबले बीन हाडून घातले कारण परत करपाक आनी येना। ती पळय मम्मी थंय कितें तरी रगडो उखलता, रगडो फातर बीन आसा सो तेंच्यात कडसून उखलून घेवंक जाय तरी बट तिका सांगलें आसतना नाही ती उखलता। दाखयता तुमकां सगळ्यान पयलीं न्हय हांगसर हे पळयात ह्या बॅकग्राउंडान बसून हांव व्हिडिओ करतालें म्हाज्या फुड्यान हो बॅकग्राउंड आसलो आनी हे आसा कुळागर पळयात। सो हे पळयात भरपूरशें सामान आसा जे वेस्ट आसा भितर थोडे लांकडां आसा खूबशे खोपीचे बीन कितें आमी हांगसर काडून दवरला हे पळयात। सो हांगसर बसून हांव व्हिडिओ करतालें आत्तां आनी हे सगळे तर कुळागर हे पळयात आतां खूब ओपन केली सो कुळागर तर सारकें दिसता पळयात आनी आतां सनसेट सुद्दां थोड्या वेळान जातलो हे पळयात। सो हे जालें कुळागर तेच्या मागीर ही आमचे पुरूस म्हटल्यार कुळागर म्हणू शकता सद्या पत्रे बित्रे सगळ्याक दिसतले तुमकां। तेच्या उपरांत ही पळयात ही शेड आसा सो जी
चालू आसा तेजें काम शेडीचें म्हणटा तशें. तेज्या मागीर हांगसर न्हय थोडे थोडे आयज आमी काडून दवरले, एका दिसान जायना न्हय आनी तितून जीव खूब जॅम जाल्लो आसा. सो हे पळयात. आनी हे तर कालच्या व्हिडिओन तुमी पळयलेच आसतले आमी कशा तरेन केला ते. सो अशें करून दवरलेलें आसा. आनी तेज्या उपरांत हे हांगसर हाडून दवरले, सो फाल्यां तांकां इजी जातलें. आनी सद्या ही शेड जी आसा न्हय ती थापडूंक ना आमी, बेश्टे अशें घालून दवरले कारण ते फाल्यां येतलेच. फाल्यांचें काम आसा तें भरपूर आसा मातशें. सो तेज्या पयलीं म्हटल्यार हे सगळें मातशें करून दवरया. सो थोडे सामान आमी थंय काडून दवरला, हांगासले थंय शिफ्ट करता सद्या. तेज्या उपरांत म्हाका न्हय म्हणटा तशी ही जी हे आसा न्हय शेड आसा ना, ही शेड ती आतां ओपन करूंक जाय, अदरवायज ते फाल्यां येतले आनी परत आसलो जर टायम वेस्ट करतले. तेका लागून हांवें चिंतलें की हे जे आसा न्हय ते हांवूच ओपन करून दितले तांकां. सो तांकां बी इजी जातलें आनी फटाफट काम जातलें हे पळयात. सो हो जो स्टँड आसा न्हय तो मात आमी काडूंक ना, तो काडूंक जाय. सो पळोवया केन्ना कट बीन करता. आनी थंय सुद्दां बांदकाम स्टार्ट जाल्लें आसा तें पळय, बांदकामाचें काम सुरू केलां किचनाचें आमी. सो हो अपडेट आसा सद्या. हे बीन काडूंक जाय पळय फातर भितर. सो हे पळयात. सो एक्चुअली न्हय हांव काडपाचें नासलें, म्हटल्यार शेड जी आसा न्हय चुली कडली ती तांकांच सांगतालें आसलें, बट म्हाकाच काडची पडली. कित्याक जाणा ते 2 दीस कंटिन्युअसली कामाक आसले आनी मेन म्हटल्यार न्हय पळोवपाक गेल्यार न्हय खूब अशें टायम वेस्ट करता सामकें. म्हणटात अशें परत परत सांगचें पडटा तांकां की काम करा न्हू अशें करून, म्हटल्यार कंटिन्युअसली काम करिना एक तर. सो ताका लागून हांवें चिंतलें की आनी तेंचे न्हय दिसाक आमी जे पे करता न्हय ती इतले आसा ना, खरेंच सांगता सहज अशें कोणाक परवडना ह्या तरेन तेंचे दिसावडो म्हणटात तो आसा. पर डे पर पर्सनाचो जे हेल्पाक येता न्हय तेंचो खूब हाय आसा. आनी तशें काम सुद्दां करूंक जाय, बट न्हय तितलें काम कांय करिनात ते. सो हांवें अशें चिंतलें की मम्मीक म्हटलें थोडेशें कुपीचें आसा न्हय तें हांव ओपन करून दवरता. सो फाल्यां तांकां खूब थापडूंक बरें जातलें, कारण हे दिसची खूब करपाक ना ही तेंच्यांनी 2 दीस लायले आनी ती बीन खूब थापडूंक ना, अजून पत्रे थापडूंक ना. सो कितें सांगूंक तुमकां जाणा, आमी लास्ट टायम केल्ली न्हय म्हणटात तशी ती म्हटल्यार न्हय इतली बऱ्या तरेन फास्ट केल्ली, बट सो अशें तरेन आसा. ताका लागून हांवें चिंतलें की ती ओपन करतलें म्हणून. आनी हांगसर मम्मी आसा, खंय गेली? हय ही पळय हाय तर गे. हाय. सद्या आमचो पोषक म्हटल्यार मम्मी म्हणटा सद्या आमचो पोषक हे आसा म्हणून, म्हटल्यार कपडे सद्या ही बुरशे आसा आनी तेज्या भायर फेस बीन सद्या कपड्यांचेर वचूं नाका. एकदां काम हातीन घेतलें न्हय का आमी कपडे म्हण जेवणाचे म्हण ते लक्ष नासता आमचे हातीन घेतलेलें काम एकदां कंप्लीट जावपाक जाय, म्हाजेय बीन आनी मम्मीचेय बीन. मागीर आमकां न्हीद नासता, जेवपाक जाय हें लक्ष नासता, बाबा कपडे कशे कितें आसा, फेस कसो जाल्लो आसा, हात पळयात हातीक कितें जाल्लें आसा, कशें बुरशे जाल्ले आहा हें आमी मागीर लक्षान दवरिना आनी ते घेवन बसना. काम करूंकूच जाय हें आसता आमचें. सो चला म्हणटा तशें हांव थोडेशे शेडीचे जे आसा ते करून घेता आनी इतले बरें जातलें. फाल्यां तांकां नाल्यार परत आसले तशें टायम वेस्ट करतले आनी परत सांगचें पडटलें काका मातशें काम कर न्हू गजालींक जाल्यार गजालींकूच रावतात ते दोगूय जाण. सो कितें जावं आतां सद्या मेळना तर खरें, कोण हेल्पाक मेळना ते व्हडले, येता ते व्हडले बरोबर न्हू. सो चला ओके. सगळ्यात पयलीं तर हांगसर आमी क्लीन करपाक घेतले. स्टार्टींग हांवूच क्लीन करतालें, मागीर मम्मी सुद्दां म्हाका जॉयन जाली. आनी म्हाजें अशें आसा म्हटल्यार हांव काम करता न्हय तेन्ना मायंड इतलो म्हजो बिजी दवरता की मागीर टेन्शन बीन तकलेन उरना म्हाजें. बट काम जशें सोंपलें की असलें तशें टेन्शन परत तकलेन येता. सो जितलें जाता न्हय तितलें हांव म्हाका न्हय बिजी दवरता, म्हणजे तें टेन्शन मातशें तरी कमी जातलें. खंयच भरतली मगे हांगाच भर हांगा. सो एक्चुअली न्हय जितले रोमोट आसा न्हय ते मातशें म्हणटा तशें आमी क्लियर करता, कारण फिरपाक बरें जातलें आनी फाल्यां काम झडझडीत अशें जातलें ताका लागून. सो टायम समथींग कितें तरी 5 कितें तरी जालें आनी मागीर आमकां म्हणटा तशें लाकडाय बीन कट करून घेवंक गावतली न्हय. जो मेरेन हें जायना न्हय तो मेरेन न्हय मागीर म्हणटात तशें तें काम करूंक गावना. आनी गांवान अशेंय बीन आसता म्हटल्यार पावसाच्या पयलीं न्हय
एक दोन अशें कितें तरी आसता हे की तितून लाकडां बीन मागीर तुमी खोपीन भरूंक गावना. एक ऑलमोस्ट एक वीक भर कितें तरी चालू आसता. थोड्यांक खबर आसतलें, थोड्यांक खबर नासतलें. चड करून रोहिणी म्हणून कितें आसता, रोहिणी म्हणून कितें आसता, मागीर दिवे म्हणून कितें तरी आसता. हे कितें तरी आसता पळय तेन्ना मागीर लाकडां बीन भरूंक गावना, खोपीन स्पेशली अशें कितें आसता. एक्चुली म्हाका तितलें कांय खबर ना, बट अशें आयकोन जाणा हांव. ताका लागून आमची गडबड मातशी चालू आसता. ते लागले ना जाल्यार मागीर खोप बीन करूंक गावना. खोपीतले म्हटल्यार कसलें तसलें काम करूंक गावना ताका लागून. आनी हो बॅकग्रावंड कोण तरी इतले बेजार येता ना भरपूर असो. पळोवया आतां इतले कॉल केला हांवें हे मातशें यो आनी कट करून दी म्हणून हे बी आसा ना ते. हे पळयात हे जे दिसता हो जो स्टँड दिसता ना तो कट करूंक जाय मेन म्हटल्यार, कारण तो लोखणाचो आसा आनी तेच्या वयर जी लायन दिसता ना लायटीचे हे दिसता ना वायरी ते मातशें हे आसा म्हटल्यार डेंजर अशें. ताका लागून आमकां ना टाकी बीन क्लीन करूंक गावनासली, कारण हेज्या वयर चडोवन ते ना डायरेक्ट अशें हे जाता ताका लागून. आनी नाका नाका ते सामकें उडोवपाचें आतां कांयच दवरपाचें ना, सामकें क्लीन करपाचें हांगसर. आनी मागीर हांगसर आमी सिमेंट बीन घालतली बऱ्या तरेन. हे जे आसा न्हू बरें सिमेंट बीन घालून बरें क्लीन करतली सामकें. सो अशे तरेन प्लॅन आसा आमचो. सो बाकी शेड्स कशी आहा ती कमेंट करून सांगात हा. सो शेड कशी आहा ती सांगात हा. चुली कडले जे पत्रे असले न्हय ते आमी सद्या हांगसर काडपाक घेतलेले. आनी सद्या काम चालू असल्या कारणान न्हय म्हाजो मायंड खूब बिजी आसता, म्हटल्यार ह्याच गोश्टींनी की कशें कितें काम कंप्लीट जातलें आनी कितें. आनी एक्चुली सांगपाक गेल्यार न्हय तकलेन म्हाज्या खुबश्यो गोश्टी चालू आसता, खुबश्यो गोश्टी सद्या चालू आसा. मायंड म्हजो इतलो डिस्टर्ब आसा की कशें जातलें कितें जातलें हें न्हय हांव सदांच चिंतत आसता. म्हटल्यार मातशें खंय ना खंय फ्री उरलें की असलें तशें टेन्शन म्हाज्या तकलेन येता. हांव तें केन्ना दाखोवन दिना, म्हाज्या हासऱ्या चेहऱ्याचेर तें केन्नाच कळना की म्हाका कितलें म्हणटा तशें टेन्शन आसा, हांव कितलें चिंतता. भरपूरश्यो गोश्टी आसा म्हाज्या मायंडान, तें कशें जातलें कितें जातलें. बट एक स्मायल अशी आसा जी सगळें म्हणटा तशें सारकें करता. कारण स्मायल तुमच्या तोंडार आसली न्हय का तितलें कांय कळना. बट केन्ना केन्ना अशें बीन चिंतून येता न्हय की बाबा हे गोश्टी कशें जातलें, पॉसिबल जातलें न्हय. आनी सगळ्यांच्याच लायफान टेन्शन हे चालूच आसता. सेम थिंग म्हाज्या लायफान सुद्दां खूब टेन्शन आसा. बट ते कामान आसतना हांव सगळें विसरून वयता आनी जशें काम सोंपलें की असलें तशें तोंडा मुखार सगळें टेन्शन परत येता. आनी टेन्शनान न्हय म्हाका म्हाजी हेल्थ सुद्दां हे करपाचें ना. बट टेन्शन थोडें अशें आसता की आमी तें कोणाक सांगूं बी शकना, कोणा बरोबर शेअर बी करूं शकना आनी दाखोवन बी दिवं शकना. सो खुबश्यो गोश्टी आसा सद्या म्हणटा तशें डील करप चालू आसा म्हाजें. आनी सायड बाय सायड ही कामां सुद्दां आसा ती सुद्दां हँडल करता हांव. सो अशे तरेन हांगासले पत्रे आमी काडून घेतले आनी काडून घेवचे नासले एक्चुली हांव. बट जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां कित्याक लागून काडून घेतले तें तुमकां कळत आसतलें. सो अशे तरेन हे काम तर हांवें हांगसर करून घेतलें. हांगसर म्हाजे पत्रे काडप चालूच आसले. तेच म्हणसर न्हय हांगसर स्टँड कट करपाक सुद्दां येयलो. सो म्हटलें चल बरें जालें हें काम सुद्दां बेगिना जातलें. आनी म्हाका हो काडपाचो आसलो, जो मेरेन काडिना तो मेरेन हांगसर क्लीन जावचें नासलें आनी बाकीचे खोपीचे कामूय जावचें नासलें. सो गायज फायनली न्हय आनी एक काम जालें आमचें. तुमी ऑलरेडी पयलां आसतलें तें म्हटल्यार स्टँडाचें. सो हे कट करून घेतलें, म्हटल्यार ते रियूज करूंक गावतलें आमकां जेन्ना किचनाचें काम करतलीं तेन्ना. सो एक काम न्हय बेगिना जाता न्हय तितलें बरें. आनी सद्या तर बऱ्या तरेन काम वयता, म्हटल्यार गे बशी पडना. सो ताका लागून आतां फाल्यां परत म्हणटा तशें काम आसतलें, जें बीन आसतलें तें येतलें हेल्पाक आपयलें तें. प्लस तेजें आसतलें किचनाचें काम तर चालूच आसतलें. आनी सद्या म्हाका हांगसर कंपनी पळयात कोण दिता तो दाखयता तुमकां. पळयात म्हाका कंपनी दिता आमचो मोटू. पयलें मोटू बरो तो बरो मोटू. पळयात म्हाका कंपनी दिवपाक बसला सद्या. आनी मम्मी सद्या भायर क्लीन करता. सगळी कडेन खिळे बीन पडलेले आसता न्हय. सो कारण
लोकांची वाट नाही खंय पांयांक बीन लागत जाल्यार बेश्टे त्रास. आनी थोडे हे उरला म्हटल्यार पत्रे काडपाचे उरले ते काडटा काडटा न्हय तो येयलो हे करपाक म्हटल्यार किऱ्याचें काम हेजें स्टँडाचें काम. सो तेका लागून हे मातशें उरले सो ते आतां करून घेता आनी मागीर घरा वयता. ह्या कामा फुडें न्हय सामकें म्हणटा तशी च्या बीन आमकां घेवपाकूच गावना. सो एटलीस्ट आयज तरी बरी च्या घेवपाक जाय म्हाका. सकाळचे बेगिने बेगिने च्या घेवन आमी हांगसर येता कारण पावस अचानक पडत न्हय जाल्यार सगळी कामांचो हे जातलो तेका लागून. कितें म्हणटा ते खडी येतली पळय थंय मातशें क्लीन कर म्हटला. हय दाखयता. पयलीं हे पत्रो काडून घेवया कारण फाल्यां न्हय खडी बिडी सगळें येतले तेका लागून. सो मातशें क्लीन करूंक जाय थंय. एक काडया एक पत्रो मागीर थंय या. आनी हे रोमट पळोवन इतलें बेजार येता ना कितें करतली. स्टँडाचें काम जशें कावर जालें तशें हांवें म्हाजें उरलेलें काम सुद्दां हांगसर कंटिन्यू केलें. म्हटल्यार हे थोडे फारशें काम उरलेले एक पत्रो बी काडपाचो उरलेलो तो म्हटलें फटाफट काडून घेवया कारण जितले बेगीन जायत न्हय तितलें बरें आसलें आनी म्हाका टायम वेस्ट सुद्दां करपाचो नासलो. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका दीस सुद्दां पेड्ड्यार करपाचें नासलें. जो मेरेन हे काम म्हाजें कवर जायना तो मेरेन म्हाका ना मसाल्यांच्या ऑर्डरींचेर लक्ष दिवपाक मेळना. तेका लागून म्हाजो ट्राय हो आसलो की हे बेगिना जावपाक जाय. सो गायज आतां व्हिडिओ हांव न्हय कंटिन्यू करता. एक्चुली वदळच्यान न्हय व्हिडिओ म्हाका कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना आनी जस्ट नाव हांव फ्रेश जालें सामकें आनी रातची न्हय सारकी 11 जाल्ली आसा आनी जीव खरें सांगोंक न्हय काबार जालो म्हणटा तसो आयज. आनी आयचो दीस तर अशे तरेन गेलो. सद्या काम 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 चालू आसा आनी शेड्यूल जो आसा तो भरपूर बिजी आसा बट भितरल्या भितर ऑर्डरी हांव एटेंड करता प्लस घराचें काम आसा तें पळयता कोबीचें काम चालू आसा तें बी पळयता. खुबशीं कामां आसा ती सद्या चालू आसा. तेज्या उपरांत म्हणटात तशें कितें सोंपलें कितें ना कितें सामान जाय रेव हे ते भितरल्या भितर पळयता. खुबश्यो गोश्टी आसा ते सद्या चालू आसा मायंडान म्हण आनी कितें म्हण. तर खरें सांगूंक न्हय जाल्यार रेस्ट घेवपाक टायम तर मेळना. जस्ट अशें दिसता रातचें जाणा की आतां न्हिदपाची न्हीद काडपाची बरी म्हणून अशे तरेन तो एक रेस्ट मेळटा रातचो. सकाळ जाली म्हणटकीर काम सुरू सामकें. तर आयज तर अशे तरेन दीस गेलो आनी आमचो फेस सुद्दां तुमी पळयत न्हय वताक रावन रावन फेस बीन पळय कसो जाला एकदम डल जाल्लो आसा सामकें. हात बीन कशेशे सामकें. सो वतानूय हे जाता न्हय सामकें वत पडल्या उपरांत. तर अशे तरेन आसा. सो आनी भितरल्या भितर आतां जस्ट नाव हांवें एक रेसिपी शूट करून घेतली. सो फाल्यां म्हाका इजी जातलें मातशें तुमचे बरोबर शेअर करूं कारण करतालीच न्हय आमी. सो म्हटलें रेसिपी शूट करून घेवया आनी फाल्यां तुमच्या बरोबर नेक्स्ट व्हिडिओन शेअर करया. अशी सद्या धांवपळ म्हजी चालू आसा. सो गायज चला तर व्हिडिओ एंड करया. आनी व्हिडिओ एंड करचे पयलीं हें सांगता तुमकां खूब जाणां एक्चुली न्हय म्हणटा तशी मूग चवळी हळसाणे बीन म्हाका विचारतात. खूब जाणांनी कॉन्टेक्ट सुद्दां केलो म्हाका. तो व्हिडिओ तुमी पळयलोच आसतलो बुकींग केल्लो म्हटल्यार पॅकींग केल्लो हांवें दाखयल्लो पळयात. लायक म्हटल्यार अळसाणे मूग चवळी पॅकींग केल्ली आमी तो व्हिडिओ तुमी पळयलोच आसतलो. तेज्या उपरांत खूब जाणांनी म्हाका कॉन्टेक्ट केलो अळसाणे कशे किलो अळसाणे आसा मागीर उकडे तांदूळ हे सुद्दां विचारले सुरय तांदूळ नाशणे एका लागून खूब जाणांनी विचारले. सो व्हॉट्सएपार हांव तुमकां थंय अपडेट दितात प्लस मातशें एडजस्ट करून घेया सर जर म्हाका रिप्लाय दिवपाक बीन लेट जालो जाल्यार कारण सद्या तुमी समजूंक शकता म्हाजी कंडिशन कितें आसा ती. हालत सद्या पळयात म्हणटा तशी आनी काम करून करून हे जे तुमी केस पळयता न्हय तेजी कंडिशन अशी कित्याक जाली जाणा कारण माती डस्टाक लागून अशी जाली. माती सामकी तकलेन बीन हे जाता न्हय तेका लागून केस अशे जाल्ले आसा पळयात रफ सामके पिड्ड्यार सामके. सो केसांक कॅप बीन घालता न्हय जाल्यार बरें जाता तें. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसतलो लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. तेवण सद्या बरें करूं टायम दाखोवन तुमकां व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं तुमकां टायम सुद्दां दाखयता. तर बयाच टायम तुम्ही पळोवंक शकता कितलो जाला 11:30 जायत येयली. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. चला बाय बाय गुड नाईट.